कोण जाय अहो सेन्स झालं थोडे आयटम वाढलेल्या पडतात गी आयटम गे वय काय आयटम रसात ते वलग्राबाचे बॅगल वगैरे परफ्यूम पुस्तक असा दुसऱ्या टाईपाचे असा भितर येवी आहेत गी हा ये भितर ये नाही भुरगीं सांगताली म्हाका कोणाक घरा भितर गेटी भितर रिगय नाका आजकाल मस्त नाका जाल्ले जाता कितें कितें करतात म्हणून देखून पूण हें चेडून गे वडना हाच्या कडेन कितें आसा गे म्हणून हांव पळयतां म्हाका वेगळी वेगळी दाखय म्हजी भुरगीं हांच्या पयलें पळोवन जाय ती आसल्यार ना गे म्हाका कांय कान घेवंक सोडिनात जायत जायत कित्याक म्हळ्यार हांगा घरा भितर कोणाक येवंक ना हांगा जायत मॅडम दाखयता हे वलग्राबाचे हां पॉलिश करू जाता जायते होय गे बरें जाता बरें आसा ताका 450 होय गे होय. हां असो लिली असो असो मगर हे परफ्यूम आहे बरें आसा स्मेल काडी गेले बरं आसा वो ये कान गे मॅडम म्हाका एक बोळणी जावला बघा तुम्ही कान गेल्यार बरें जाता जायत जायत आनी काय आसा आणि हे एअर फ्रेशनर हां हे बरें परबळ आसा होय गे वय वय आतां म्हणजे भुरगीं येतात बेगी तूं वच आनी जायत 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 मॅडम येयलो स्मेल काढून घे स्मेल पळय आगी बरं आसा जायती किल्ल्याशा इल्ल्यान जाल्यार ते रन्नेकी किल्ल्याशा उजो गेलोंको मस्त आसा ते जळोंक प्रा इल्लेशे आडणे येत असले मग सक्कड हांवें सकरीजे तूं काय हांगा बसून न्हिदले माय 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 इका काय जालें समा आसा उठ 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 समा आसा उठ काले जाले काले जालें माय काले जाले म्हणजे बरं खंय गेले हांगा असले काले असलें ते एक चेडू इल्ले सेंट मारले ताणें कोण चेडू काले सेंट सांगताय तू हांवें रकेले कान गेल्ले ना काय ना तुझे बंगार न्ही बंगार ना काले सांगताय तू एक चेडू इल्ले सेन्साचे सेल्साचे चेडू भितर कशें रीक दिली तुवें ताका म्हाका सेंट मारले जाले ही काले उलोवन आसा तुका कितले फाटी सांगला कोणी येयल्यार भितर रीक दिना काय म्हणून गेट ओपन करना काय म्हणून तूं काले करनासली ते चेडू जाल्ले हांवें रिगयल्ले भितर चेडू जाल्यार आजकाल चेडू चेडो म्हणून सकड सोरतात गोत्तू ना गी तुका जीव आसलो तू वड म्हणून चिंत बंगार गेलेंगीचे बंगार कित्याक काडून दिले ताणें काडून मेले म्हाका गोत्तू ना तुका हांवें ओडोल असो सांगला म्हज्या सांगता गुडी हाके जळोवंक काडया म्हणून ते सांगचे सोडून घरा बसले आई जागृत रावा घरांनी कोणी आयल्यार रीग दिनाकांत आजकाल पेपरांनी पळय येता घरा कोणाकच रीग दिनाकांत म्हूण दिनाकांत सेल्स येवं दी कोणी येवं दी पुलीस रुपार येतात घरान बिलकुल रीग दिनाकांत आमच्या कुटुंबांत एक गजाल घडल्या अशीच एका फंक्शना वचून फाटी येताना आमचे बंगार ना आनी घरा येवन पळयतना नागे तवळ कळ्ळें बंगार ना म्हणून मागीर त्या मनशाचे नागे पॅन्टाचो फाटले एक पीसच कातरला तवळ कळ्ळें ही पीक पॉकेट म्हणून हें घरांत न्हय हेरागडे घडटा सोबेरी घडटा आनी खंय गेल्ल्या थंय घडटा हॉलांनी घडटा जागृत रावा जागृत रावा जागृत रावा